ULOI लंडन FULOI. हांव पॉल डी सोजा सादर करता मार्कोस ते कुनान बरयलेली कविता. कवितेचें नांव जावन आसा मादा कुलाम. माये तुज्यो कितल्योच मिलाग्र्यो सांगून खबर जायना तितल्यो. एक भुरगो दूद विकी तेंप आसलो गरमेचो. तान लागून तळ्याशी वचोन उदीक पिलो. झाडा मुंडाक बसोन विसव घेतलो. थोड्या वेळान ताका एक ओस्तोरी आनी ल्हान भुरगो दिसलो. ते ओस्तोरेन आपल्या भुरग्याक दूद दिवंक उपकार मागलो. तो भुरगो उदारपणान राजी जालो. दूद पितोच ती ओस्तोरी आनी भुरगो नाच जालो. त्या भुरग्याक दोनयान बरोच तापयलो. दोनयान दुदाचो बुडकुलो उकडटोच अजाप जालो. दुदाचो बुडकुलो दुदान वतोंक लागलो. लोकान त्या जाग्याक नांव दिलें म्हणून मादा कुलाम, मायेचें तोळें विस्मिताचो जागो. थँक यू.